देशा खातीर बलिदान दिवपी स्वातंत्र्य वीरांची नांवां आशिल्ले शिलालेख मडगांवच्या राम मनोहर लोहिया मैदाना फाटल्यान खंयच्या खंय आनी कशाय पद्दतीन उडयल्लो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाता। ही लज्जेक घालपा सारकी गजाल आसा। थळावो आमदार दिगंबर कामत हाचेर ओगी कित्याक असो प्रश्न करीत फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायान ट्वीट करीत तिडक उक्तायली। तशेंच स्वातंत्र्य झुजाऱ्याचो पूत मुकुल पै रायतुरकर हाणें लेगीत ह्या घडणुकेचो निशेध केला। हांव राम मनोहर लोहिया मैदान मडगांव हांगासर आसा आनी ते आतां हालीं तो रेनोवेट केला तेंच्यांनी आनी तेच्या फाटल्यान आसा हांव ज्या जाग्याचेर हे फातर दवरले आनी हे फातर सादे फातर न्हू हेचेर आमचे जे फ्रिडम फायटर्स आहा जेंच्यांनी आमकां लिबरेशन दिलें तेंची नांवां आहा हेचेर कितें आनी हांगा लोक येता आनी मुततात ह्या फातरांचेर मुततात। हांवें प्रत्यक्ष म्हाज्या दोळ्यान पळयलां कितें हांव मारगांव म्युनिसिपालिटी कडेन हंबल रिक्वेस्ट म्हाजी की हे सगळे मॅस जे आहा न्हू हे क्लीन करून ठेया। हेका आमच्या हो जो मैदान आहा न्हू हेका एक हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स आहा हेका कितें असली बुरशेपणां करूं नाका आनी तांकां मान दियात। तेंच्यांनी आमकां लिबरेट केलें आनी आयज तेंच्या खातीर आमी हो स्वास घेता कितें आरामशीर जे जगता न्हू ह्या लोकां खातीर ह्या फातरांचेर जेंची नांवां आहात कितें सो माझी हंबल रिक्वेस्ट मडगांवची म्युनिसिपालिटी आहा आनी कन्सर्न करून वॉर्ड कावन्सिलर आहा तेका हांव सांगूंक सोदतां हेचेर मातशी एक्शन घे आनी हे टॉयलेट हांगासरले काडून उडय कितें रे हे टॉयलेट हांगासरले काडून उडय कित्याक सांग हांगासर हे पळय हो फातर आतां हेचेर मूत बीन पडटा मरे मूत पडटा हेचेर कितें बरें न्हू हे हांव म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता हे सगळे मेस क्लीन करा म्हणून। राम मनोहर लोहिया आमी मैदानाचेर आसा हांगासर कितें सादी गजाल न्हू ही आनी ह्या जागेक जे म्हत्व आहा न्हू तें म्हत्व आनी खंयसरूच ना गोंयान कितें क्लीन करा निटत हे आनी मुततात भितर ही बुरशेपणां बंद करा। हो व्हिडिओ पळोवन म्हाका एकदम वायट दिसलें एक तरेचो धक्कोच बसलो। एक्चुली फ्रिडम फायटर्स विशेश करून वसंत बाब करापूरकार आनी नागेश बाब करमली हांच्या रिक्वेस्टा वयल्यान हांव 18 जून समितीन आशिल्लो आनी हांव अजुनूय आसां 18 जून समितीन पूण हाचे बद्दल आमकां कांयच खबर नाशिल्ली। मुख्य म्हणल्यार म्हाका अशें विचारपाक जाय की हे जे पळय फ्रिडम फायटराचे नांवां आशिल्ले फातर आसा ते अशे तरेन तुमी उडयल्ले आसा। जर थंय देवाचे नांवां आशिल्ले फातर आशिल्ले जाल्यार तुमी ते अशेच तरेन उडयतले आशिल्ले काय कितें हो प्रश्न म्हत्वाचो। ह्या सरकाराक ज्या लोकांनी स्वातंत्र्या खातीर किंवा हो देश तयार करपा खातीर गोंय तयार करपा खातीर सॅक्रिफायस केलो ज्या लोकांनी बंदखणीची देवळां केलीं त्या लोकांक देवा सारको आदर दिवपाक कित्याक जायना कितें प्रॉब्लेम आसा हातून आयडियोलॉजिकल प्रॉब्लेम आसा काय कितें की ह्या लोकांनी रिलिजियस फिलॉसॉफीज फाटल्यान दवरून एक सेक्युलर राष्ट्र स्थापन करपाक मदत केली म्हणून तुमकां हाजे बद्दल कंटेम्प्ट आसा इनसेन्सिटिविटी आसा काय कितें हो प्रश्न म्हत्वाचो आसा आनी हो प्रश्न विचारपा सारको आसा। एनी केस ही जी पळय गोश्ट जाल्ली आसा ही एकदम वायट जाल्ली आसा आनी फ्रिडम फायटरांचो चलो आनी तांच्या रिक्वेस्टा वयल्यान 18 जून समितीन आशिल्लो एक मनीस म्हणून एक नागरीक म्हणून म्हजी अशी विनंती आसा की हे फातरांचो ज्यांचेर ह्या लोकांची नांवां आसात स्वातंत्र्य सैनिकांची हे बेगींतले बेगीन थंयच्यान हालोवचें आनी ताचो उचीत सन्मानान खंय तरी अशे तरेन इन्स्टॉल करचें किंवा कितें तरी ताजो उचीत आदर करचो अशे तरेन ते उडोवं नये।